काँग्रेस पक्ष येवपी गोंय विधानसभा वेंचणुके खातीर इत्सूक उमेदवारांकडल्यान पक्ष अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांच्या दौऱ्याचे हॉटेल बील भरपाची आनी काँग्रेसीच्या कार्यालयीन इमारतीच्या बांदकामा खातीर आर्थीक योगदान दिवपाची मागणी करता म्हण ॲडव्होकेट राधाराव ग्रेशियस हांणी आरोप केला. पक्ष ज्या प्रकारान वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर इत्सूक उमेदवारांकडल्यान खर्च एकठांय करता ती पद्दत प्रस्नचिन्ह निर्माण करता म्हण ॲडव्होकेट राधाराव उलयला. जाल्यार ह्या आरोपाक जाप दितना गिरीश चोडणकर म्हणटा तांकां ही म्हायती कोणे दिल्या हें खबर ना. कितेंय प्रस्न आसल्यार तांणी डायरेक्ट आपल्याक विचारचे. RDX स्कोप युअर रिपोर्ट. ह्या काँग्रेसाचे तांकां मातशें पूण तांकां पब्लिकाचो आनी पार्टीचो इंट्रस्ट ना. आतां एक सांगता तुका, फाटीं खारगे येयलो तो ITC हॉस्टेलान रावलो खंय 5 स्टार हॉटेल इन आरोसी कांसावली. नाव द काँग्रेस गॉट वन पोटेन्शियल कॅन्डिडेट फ्रॉम नुवे टू पे द बिल. आनी तुमकां पार्टी तुमी मनशांक तुका तिकेट दिता म्हणटा तुका बील फारीक कर म्हणटा हॉटेलाचें सगळें बील एकल्यान फारीक केलें. आतां खंय तेंगे हें जालां थिंग कितें दे काँग्रेसान एक ऑफिस घेवपाक पाठो हितून फ्रॉम सम बिल्डर्स गेरा बिल्डर्सांनी ताणें प्लेस बूक केल्ली ती रेडी जाली. ताणें पयलें की 10% 15% फारीक केल्ले. आतां उरले ते खंय पयशे कितू 12 करोड कितें जाले ते मागीर बार्गेन करून तेणें ते 9-8 करोडांचे हाडला. पूण तेंकां 8 करोड नाय दिवपाक. सो ते खंय आतां कॅन्डिडेटांक सांगताय जावं नोवेचे जावं वेळेचे जावं हुंचेच तुमी ते पयशे घाले आनी तुमी तिकेट दिताय म्हणून ऑफिस घेवन दियाय आनी आमी तिकेट दिताय म्हणून. अरे तुमी आतां आमगे गांवचे सी हांव एम फ्रॉम नोवे तुमगे 2 फाटी लास्ट 2 MLA तुमी डिफेक्ट जाले. आतां तुमी आमकां सांगता हे फावटी डिफेक्ट जायच ना. तुमी तर कॅन्डिडेटाक तिकेट दिताय कोण हॉटेल बूक करता तुमगे प्रेसिडेंट आले कोण ऑफिस फारीक करता आमकां आनी रेस्पेक्ट कितें उरला थिंगा नव्या वोटरांक यू गीव तुमी तो तिकेट दिता. तुमचे 2 वर्स फाटीं कॅप्टनागेलें इलेक्शन जालें कॅप्टन विर्याज जिखून येयलो. तुमकां खबर आहा मरे तेगे कोण सपोर्ट करता तेगे स्टेजीर कोण आसले हांव आसतालो तेगे स्टेजीर. बट आय एम नॉट काँग्रेसमॅन आय एम नॉट आस्किंग फॉर तिकेट आय एम नॉट कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन बट वी ऑल नो. तो कोणाची इन्फॉर्मेशन बिलीव करता म्हाका खबरता. सो राधाराव बाबा कडेन कितें रिक्वेस्ट आसा की ताका दिसता असले कितें इश्यू तेणें डायरेक्ट म्हाका फोन मारून सांगपाक जाता. म्हाजे कडेन पयलींच विचारपाक जाता मिडिया सांगचे पयलीं. तेका म्हाका बरें दिसना एक सिनियर लिडर तो एक्स MLA इश्यू रेज करता पूण तेजे इश्यूज कितें रेज केले ते फोर्ट सांगता म्हणून सांगपाक आमकां बरें दिसना न्ही. सो राधाराव बाबान जर म्हाका विचारलेलें जाल्यार अशें कितें आसा काय म्हणून जाल्यार आमी सांगता आशिल्ले न्ही. ते तुमकां उलयनासतना डायरेक्ट उलयले म्हणटा तुमी. पूण तांकां कोणे तरी इन्फॉर्मेशन दिलें आसतलें. कोण तरी ताका मिसगायड पूण सिनियर लिडर म्हणटा तांकां कोणे इन्फॉर्मेशन दिलें आसतलें. कोण तरी मिसगायड करता की अशें कितें तरी जालां आसतलें आनी तो ते बिलीव करून तेच मिडियाक सांगता न्ही. परत एक नॅशनल प्रेसिडेंट आमचो येता खरगे साहेब ताका हॉटेलां धरपाची इतली काँग्रेस पार्टीक ना आनी ती बिल तूं व्हेरीफाय करपाक शकता ती तुजे कोण पे करता आनी कितें करता. ऑफकोर्स आमची सगळी बिलां ती पेंडींग आसा. बिलां इतली आयज आतां म्हाजे कोतान अकावंटंट आमी जस्ट चॅक करून ते चॅकूय सायन करतले. खुबशे बिलां आमी अजून क्लियर करपाची आसा. सो डेफिनेटली आमी खंयच्याच कॅन्डिडेटाक जावं हेका आमी सांगपाकूच शकता. पण नोवेचे कोणी दिले म्हणटा पयशे दिले म्हणटा इट्स रॉंग इन्फॉर्मेशन इज हॅविंग अ रॉंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इट. ताका रॉंग इन्फॉर्मेशन आसा. मे बी गाडयेन बीन खंयच्या भोवला बी आसत म्हणून कितें डावट मारला आसत बीन तशें कितें. कारण तुमी जी मेन तांकां गाडी येयल्ली ती गाडी यूज करून नासली न्ही. फाल्यां ते आनी हे सांग आनी कोणी सांगपाक शकता की खरगे साहेब येयल्लो ते आमगेले तो जयेश परबाचे प्रायवेट जेट यूज केला म्हणून. मागीर तिसरे दीस आनी कोणी म्हणटलो ते आनी कितें हें केलो म्हणजे अननेसरी एलिगेशन असली सांगत रावतले न्ही. प्रत्येकाक उत्तर दिवत रावपाक पडटलें. तुमी आतां जयेश परब म्हणून तुमकां डावट दिसता तांकां कोणे BJPच्या कोणे तरी सांगला बीन काय म्हणून अशें उलोवपाक. हांव कितें सांगपाक शकता ना पूण ते कोणें इन्फॉर्मेशन दिलां तें इन्फॉर्मेशन रॉंग दिल्लें आसा. तें इन्फॉर्मेशन सारकें ना.